नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर वकार हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. विधानसभेत तापलो कोळसो हाताळणीचो मुद्दो. मुरगांव बंदरांत मर्यादे परस चड कोळशाची हाताळणी सरकार JSWC करता फेवर. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सरकाराक काडलो घाम. 8वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात शेतकी विशयाचो करतले आस्पाव 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांक व्हरतले शेतात प्रत्यक्ष. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची विधानसभेत माहिती. गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक 2025 विधानसभेत मंजूर. 90% गोंयकारांक मेळ्ळो दिलासो. अनधिकृत घरां जातली अधिकृत. आमठाणे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम आसा सुरू. फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर धरणाचे काम जातले पुराय. उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. गवळवाडा निरंकाल वाठारांतल्या सुमती वेळीप ह्या बायलेची परिस्थिती सामकी बिकट. घराचे छप्पर मोडिल्ल्यान घरात येता पावसाचें उदक. सरकारान कितें तरी मजत करची म्हणून सुमतीची मागणी. 2 म्हयन्याच्या बंदी उपरांत गोंयच्या नुस्तेमारी हंगामावयली हटयली बंदी. हवामान आनी योग्य नियोजन नाशिल्ल्यान कुडबोण जेटीचेर हंगामाच्या सुरवातेक कामगारांचो दिसून आयलो उणाव. आनी आतां खबरो विस्तारात. सरकारी जमिनींचेर आशिल्ली 400 चौखण मिटरांतली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्ल्या गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक 2025 विधानसभेत मंजूर जालें. सरकारी जमिनींतली कितलीशींच गोंयकारांची घरां नियमीत जावची ह्या खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बिरेस्तारा राती विधानसभेत गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयकाचेर बरीच चर्चा जाली. चर्चे उपरांत गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत मंजूर केलें. मोकाशे आल्वारा सरकारी सुवातेंचेर घरां आशिल्ल्या सत्तरी दिवचल केपें काणकोणांतल्या 90% मूळ गोंयकारांक घराचो मालकी हक्क दिवपा खातीरूच 400 चौखण मिटर जमीन दिवपाचें हें विधेयक आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. सांग्यार 90% घरां आसात ती सरकारी जमनीरूच. वन म्हावळिंगे कुडचिरे हें पुराय गांव सरकारी जमनीर आसा. घर आनी भोंवतणची 2 मिटर जमीन सोडून हेर जमीन सरकाराक परत करपाचें प्रतिज्ञापत्र संबंधितांनी दिवचें पडटलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. एक मानून घेवचें का की जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें, हय 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 म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सहित मान्य जालें. स्पीकर सर, हे बिल हाडटा आसतना एका सेक्शन 38 ऑलरेडी हे बिल आसा आनी म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस ह्या बिलाचो ताका भरपूर अभ्यासूय आसा. सेक्शन 38 नुसार कोणूय जो जमनींचेर रावला आनी ताका क्लेम करपा खातीर रायट आसा आनी तो जमीन जी आहा पळय न्ही, जितकी रावला आपूण जितकी आडयल्या तितकी जमीन तो क्लेम करूं शकता. आनी क्लेम करता आसतना ताका प्रोसेस जो आसा इट प्रोसेस टेक समटायम्स इट इज 2 years आनी ती क्लेम्स जर तेणी फाल्यां सकाळी 2000 जमीन आडयल्ली आसा जाल्यार तो 2000 जमनीकूय क्लेम करता आनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड ऑफ द 1968 आनी ताका दिवपाक मेळटा आनी प्रोविजन आसा विथ 5 times पेनल्टी. हो मूळ सेक्शन 38 आसा. ना अशें ना, आमी ह्या सेक्शनात 38A जे आहा पळय हे ऍड करता. स्पीकर सर, हे ऍड करता आसतना म्हज्या मनात भावना आसा. म्हज्या मनात भावना आसा आमच्या सत्तरीतल्या लोकां खातीर, दिवचलेच्या लोकां खातीर, केपेच्या लोकां खातीर, सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आल्वारा लँडान रावतात, त्या मोकाशाच्या लँडान रावतात, तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर. आनी हे रावता आसतना तुमी जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्मेंट लँड म्हणून आसा आनी तेजे हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा. स्पीकर सर, घडये कदाचित म्हणजे बाप वेंजीक खबर आसचें ना, कारण सालसेतीन कदाचित हो प्रकार आसचो ना, पण आमच्या ग्रामीण भागात तुम्ही जर वचून पळयशात म्हणजे पूर्ण पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्या ग्रामीण भागात हे जे आसा पळय न्ही हे निव्वळ आसा. आनी आसा हय तेंच्यांनी कदाचित चडूय लँड आडयल्या. आमी ह्या बिलाक म्हटलां कितें म्हटलां, तुजें घर आनी घरा भोंवतिल्ली 2 मीटर आनी मॅक्स टू मॅक्स इज 400 मीटर हाज्या भायर आमी वचूंक ना. आनी हे करता आसतना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना. आमी अजूनय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली रेट कसो फारीक करपाचो तो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आमठाणे धरणाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आसा.
फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर काम पुराय जातलें अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. चड पावस पडल्या कारणान धरणाचें उदक कमी जालें ना, ताका लागून काम करपाक कळाव जालो अशें मंत्री सुभाषान स्पश्ट केलें. नव्या गेटीच्या कामाक लागून सध्या आमठाणे धरणातले उदक कमी केला. सध्या या धरणात जेमतेम 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा. गेटीचे काम पुराय जाय मेरेन या धरणात उदक कमीच दवरचें पडटलें. सध्या गेटीचे काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. आमठाणे धरणात उदक कमी असले तरी गरजे वेळार साळ बांदांतल्यान उदकाची पुरवण करपाची तयारी उदका स्रोत खात्यान केल्ली आसा. मजगतीं फुडल्या 4 ते 5 दिसां भितर धरणाचें काम पुराय जातलें अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. सर, आमठाणे धरणाचे जे काम पुराय जावपाचे असले जुलै हय ते चालू आसा. मनीस पण मुखाल्ले 4-5 दिसां भितर हां, पूण सर 15 ते 20 दीस लागतले अशें आयकुपाक येता. हां, जातले सर न्हू. कित्या खातीर सर कळाव जालो? ना उदक पावस मदीं खूब पडलो न्ही, त्यामुळे उदक ड्रेन आवट जालें ना. हां, कारण उदक आसतना उदकांत काम करूंक मेळना नाशिल्लें ओके आनी म्हणून ताका लागून मातशें देव. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दवर्ली ते नेसाळ जंक्शन मेरेनच्या रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. रस्त्याक व्हडली फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून मागणी पंचायती कडेन केलेली आसा. मात पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या प्रकारात लक्ष दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. त्या परिस्थिती कशा सध्या कितें जालां तूं दवरले मजीद ते नेसाळ 4 रस्ते जंक्शन आख्खे रस्ते काबार जाल्या. पंचायतीकूय पडोन वचोना आनी हांकां आमदाराक कोणाक पडोन वचोना. पूण आतां हे वर्सां 12 म्हयने ते सदांच लोक बोवाळ मारता. हांगा रस्ते म्हणटा काबार हांगा कोण सारकेच करना. बाकी सगळ्या कडेन तुका पॅच घालता आनी हांगा ते आतां एकामेकाक कट मारून एक्सिडेंट कोणी मरपाक शकता न्ही. जाता तितलो रोड बेगीन बरो सारको करपा जाय न्ही. आनी लोकांक फायनी तुमी वाडयल्या, हजारांनी फायनी वाडयल्या. आनी फाल्यां ट्राफिका विचारले ते कितें म्हणटा ते आमचें काम न्ही, ते PWDचें काम म्हणटा. तेंच्या कडेन लोक झगडले जाल्यार म्हणून आमकां कोणा दोळे ना हांगासर. आमदारा कोणा दोळे ना. आनी हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा ट्रिपल इंजीन सरकार जालें हांगा सद्या. आतां जाता तो रस्तो बेगीन सारको जाल्यार हांगा बंद करपाक पडटलो रोड सगळो लोकांनी एक जावन सगळें. आनी हो रोड आतां सद्या मेन जाल्लो आसा. कित्याक रावणपडा वयलो तो पूल सद्या तो क्रॅक येयल्ल्याक मात तो चडच्यान गाडयो वचना. आतां सावड्ड्यांत गेले कुडतरे भितरे सगळें केप्यां सगळें हो रोड मेन जाला आतां. आनी उडच्यान सगळ्यो गाडयो वयता आनी हो रस्तो सगळो काबार जाला. कोणाचे दोळे फुटल्या कोणाचे. पंचायत आमगेली सामकी केल्या कामांतली. अशी पंचायती मुखार सरून करप तें PWD सांगून. तेन्ना कोणाक पडलें ना. पूण कोणी मोडतूक येता कितें जातलें ते शिवाय कांय जावपाचें ना. तें तो दवर्लीचो करपाची पंचायतीका पडटा. आनी हे डिवायडर तुमी पळयता जाल्यार हे डिवायडराचेर पयलीं खूब एक्सिडेंट जाला. आनी हो रस्तो केन्नाय तुमी अशें येयल्यार अशें दिसता की चंद्रार वेयल्या भशेन. हो रस्तो तुमी पळयात इतले घण आसा पण कांयच हेजेर एक्शन जायना. म्हाका दिसता की कोणाक पंचायतीक तरी कांयच पडूंक दिसता. आनी इतले एक्सिडेंट जातले ते आतां पावसा आतां तरी पावस ना पूण पयलीं जेन्ना पावस आशिल्लो तेन्ना उदक भरून रस्तो दिसनाशिल्लो. अशी परिस्थिती हांगा आसा. तुमचे माध्यमीक मिडिया सांगता की हायलायट करा इश्यू आनी कितें आसा पळय ते सॉल्व करा बेगीन. घर पावसांत गळटा ते दुरुस्त करतलो जाल्यार कोणाचो आधार ना. ना घोव ना भुरगीं. उत्पन्नाचें कसलेंच साधन ना. सरकारा कडल्यान 2000 मेळटाले तेय बी फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन बंद जाल्यात. अशा विचित्र आनी गंभीर परिस्थितींत गवळवाडा निरंकालची सुमती वेळीप दीस काडटा. पळयात पुराय बातमी. ही गवळवाडा निरांकालची सुमती वेळीप. एकलीच ह्या घरात रावतात. पावसाच्या दिसांनी घराचे पाखे गळटा. ते दुरुस्त करतली जाल्यार कोणाचोच आधार ना. पावसाचे उदक गळून घरात वचत थंय वॉल आयल्यात. मजूर हाडून घराची दुरुस्ती करतली जाल्यारूय पयशे नात. सरकारा कडल्यान 2000 मेळटाले ते मेळपाचे बंद जाल्यात. कोणाचोच आधार नाशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करूंक शकना. फाटल्या 2 म्हयन्याचे पयशेय दिवचे. तशेंच जाता जाल्यार आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची म्हूण सुमतीन सरकारा कडेन मागणी केल्या. तेन्ना बांदलेलें आमी खूब वर्सां जालीं. पयलीं बांदलेलें. सो परत रिपेरींग कांय करूं ना.
तू एकटीच रावता आणि खाता पिता कोणी दे कोणी कालून आनी कितें दिता तें खावपाक मेळटा. आणि गव्हर्मेंटाचे किती पैसे मेळटा तुका? 2000. 2000 ते वचोन हाडटा तू? हांगा येता गाडी येता आतां येता येवं ना गाडी. पैसे घेवन येता तुमकां दिवपाक? तेजेर तेच मोडटा तू? आनी काय ना पयलें काम हांवें खूब केलें बाबा. कॅन्टिनान बिन्टिनान सगळें बाळांता सगळें केलें. घरच्या घरी जावच पाहिजे. भावालो एक भुरगो आसा तो आपल्या घरात. आनी कोणूच ना, एकटीच रावता? सो पावसाक फूल उदक तितूकूच रावता तू? कितें करूं मागीर पोटली करता आनी बसता खंयच्या हेका घालून दिल्ली. पंचान कापेत घालून दिल्ली? केन्ना पोरू काय अंदू? अंदू दिल्ली. म्हणजे वचो पावस पडलो पण मागीर पावस पडलो खूब पावस त्या पावसान गेली. आतां फूल गळटा? खूब जाता तेंकां सरकार पयशे दिता न्ही ते म्हयने तरी दिवचे न्ही. हांवें कितें वयल्यान करचें हांव तें बील लायट वयलें बील उदकाचें बील ते पयशांनी भरता. सो तेजेरूच ते 2000चेरूच तू जगता? जगता आनी कितें करूं आनी कोण ना म्हाका आदाराचें. सो सरकारान टायमार दिवचें अशें डिमांड आसा तुमचो? गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारात घेऊन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाच्या दृश्टीन विचार करपाचे उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले. याविषयी मांद्रेचो आमदार जीत आरोळकरान लक्षवेधी सुचोवणी मांडून विधानसभेत खासगी विधेयक मांडले. जितान धिरयेचे विधेयक मांडले खरे, पूण मोगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकार जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखुश आशिल्ल्याचे दिसून आयले. तमिळनाडूत जावपी जल्लीकट्टूच्या धर्तरेचेर गोंयानूय धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. तमिळनाडूत चलपी जल्लीकट्टूचेरूय कोर्टान बंदी घाल्ली, पूण तांचे विधानसभेत हे विशीं बिल पास करून कायदो केलो. कोर्टात तांणी तांची बाजू मांडून जल्लीकट्टू तांचे संस्कृतायेचो भाग आशिल्ल्याचें सिद्ध केल्लें. गोंयानूय धिरयो पिढ्यान पिढ्यो चलत आयल्या. हो खेळ आमचे संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा. तेन्ना आमी गोंय विधानसभेत बिल पास केलें आनी कोर्टात आमची योग्य बाजू मांडली जाल्यार धिरयो कायदेशीर जावं येता म्हणून जितान युक्तिवाद केलो. जिताच्या उलोवपा उपरांत सत्ताधारी आमदार डिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्डान जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली. सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारात घेवन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाचे दिश्टीन विचार करपाचे उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाक की हे बिल हांवेंनूय बिल इंट्रोड्यूस केला आनी हांवें सर्क्युलेटूय केला सगळें. सो हे बिल लिगल म्हणजे एक्सेप्ट करचे आनी हे कायदो हाडचो. स्पीकर सर, हे कित्याक लागून हे आयज बुल फायट जे आतां जावंक ना, हे हरप्पन सिव्हिलायझेशन त्या टायमाचेर सुरू आहा तेन्नाचेर स्टार्ट केला ते अजून पर्यंत चालू आहा. आनी हे आमचे कोस्टल बेल्टाक चडशे बुल फायट्स पारंपारीक प्रथा कशी चालू आहा. ह्यो स्पोर्ट्स कितलीशीच वर्सां पिढ्यान पिढ्या हे चालू आहा आनी हे केन्ना करतात. हांव म्हणना डेली करपाक जाय. हे ट्रेडिशनल आमचे विलेज फेस्टिवल्स असतात किंवा मे बी ते फेस्त आसो, पुजा आसो, बर्थडे आसो, हे तेच टायमाचेर ते पारंपारीक त्या टायमाचेर धिरयो लायत गेलेले आसात. म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळ्यो की हो ट्रेडिशनली स्पोर्ट्स कोस्टल बेल्टात दोनूय म्हणजे दोन बैलाच्या मदीं झगडी लावपाचो ट्रेडिशनली चल्ला. बट गोंयांत पयलीं जातालो पीपल फॉर एनिमल लवर्स गॉन टू द कोर्ट आनी ताज्या उपरांत तो बॅन जालो. सो होम डिपार्टमेंटाक पुलिसाक स्ट्रिक्टली, कारण हायकोर्ट कंप्लिटली मॉनिटर करता. ओके, सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन हांव लिगल कितें आहा पळय ताचो विचार करता आनी त्यानुसार विल सी कितें करपाक मेळटा तें पळयता. दुसरे वटेन विरोधी आमदारांनी जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली. पाड्याक डॉमेस्टीक एनिमल म्हणून दर्जो दिवन धिरयो कायदेशीर करूं येता. धिरयांच्या माध्यमांतल्यान वर्सा 500 कोटी रुपयांचो महसूल जोडी येता म्हणून वेन्झीन उलोवन दाखयलें. तशेंच स्पेनात बुल फायट कायदेशीर आसा. धिरयो हो गोंयचो पारंपारीक खेळ म्हणून समजून तो कायदेशीर करूं येता. धिरयांचो गोंयच्या संस्कृताये कडेन कसो संबंद आसा हाचो सोद घेवन सरकारान हे करून घेवपाक जाय. धिरयो कायदेशीर करपा खातीर एक्सपर्ट कमिटी काडची म्हणून विजयान मागणी केली.
Dirio ban under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Speaker sir, गोंयची असेंब्लीन पयलीं एक कलेक्ट करपाक जाय एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. कल्चरल एक मिनिट स्पीकर सर, हे म्हाका सोपूंक दी. कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कितें? ही संस्कृतीक आधारीत कशें ताणें हरप्पन सिव्हिलायझेशनाची केस सांगल्या म्हळ्यार एन्शियंट ते तूं घे कशें घेता ते घे पूण एविडन्स ऑफ कल्चरल सिग्निफिकन्स. स्पीकर सर, पब्लीक आनी पॉलिटिकल कन्सेन्सस म्हळ्यार सुदीन ढवळीकाराक धरून भायर रस्त्याचेर कन्सेन्सस हाडप आनी लोकांक बरोबर घेवप हें गरजेचें. स्टेट गव्हर्मेंटाचो हो इनिशिएटीव आसपाक जाय स्पीकर सर. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला ही इज फर्म दॅट दीस कॅनॉट बी डन. हायकोर्ट इज मॉनिटरींग. सो हे बिल पळय सर आमची बिल घातले आमी घातले बिल ऑन वेरियस अदर थिंग वेदर इट विल बी एडमिटेड whether there will be discussion in this house. Let Chief Minister first say that. नाला लॉ डिपार्टमेंटा धाडून वेट डिपार्टमेंटा धाडून एक्सपायर करप ही प्रथा जालेली आसा. सो चीफ मिनिस्टर बी व्हेरी क्लियर की व्हॉट इज द रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट. मांद्रेचो आमदार जितान धिरयांचे विधेयक मांडले खरें, पूण मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार जिताच्या भुमिकेचेर मात नाखूश आशिल्ल्याचे दिसता. आयकात धिरया संदर्भात सुदीनाचे मत. कॉलिंग अटेंशन आसा आमचो हो जो विशय आसा तो खूब वेगळो आसा. नंदी बैल हेका आमी दिवंक आनी खंयच्याय महादेवाच्या देवळांत भितर सरता नंदीक हात लायले शिवाय आनी नमस्कार केले शिवाय आमी भितर सरना. आनी हे सेंटिमेंट संबंद हिंदू धर्मांत आमच्या संस्कृतींत आनी त्या खातीर हेचेर खूब विचार करपाक आनी तो विचार करून हेचेर डिसिजन घेवप. पण तुमच्याच आमदारान काढलं हे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दर्यादेग वाठारांतल्या वायन स्टोर वाल्यांनी पर्यटकांक बियरीच्यो काचेच्यो बाटल्यो दिवच्यो न्हय. काचेच्या बाटल्यांच्या बदल्यात तांकां बियरीचे कॅन दिवचे. दर्यादेगेवयल्या वायन स्टोर वाल्यांक फुडाराक बियरीच्यो कॅन उपलब्ध करून दिवपाचेर विचार करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पर्यटक दर्यादेगांचेर सोऱ्यांच्यो बाटल्यो व्हरतात आनी ह्या बाटल्यांची काची पर्यटकांच्या पांयांक लागतात म्हणून कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंय सैमान नटला आनी होच गोंयचो सोबीत सैम आनी दर्यादेग वाठार पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंया येतात. मात आतां दर्यादेगेर वचत जाल्यार कांय दर्यादेग वाठारांनी सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो फोडून उडयल्यात आनी ह्यो कोवच्यो पर्यटकांच्या पांयाक लागून तांकां जखम जाता. तेन्ना दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन प्रश्न मांडिल्लो. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरी आलेमांव हांच्यांनी लेगीत हे विशीं विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. And when the couples go in the water, they go without the shoes, slippers, काय घालीन आसतना वयता ते. They like to feel the sand of Goa. आमची रेंव जी they want to feel that and they want to go and swim. Swimming करताना स्पीकर सर अशें जाल्ले आहा खूबशे accidents, broken glass bottles. Speaker sir, when I'm saying broken glass bottles, these are all beer bottles, whiskey bottles and other bottles which the tourists bring. They drink in the water, they break it over there. Prashna assist whether the Department of Tourism and also Home Chief Minister Ingaha will consider to ban glass bottles. प्रश्न हो extended producer responsibility finds whether you will increase and about your beach cleaning contract whether any cases are there where they did not clean the beaches regarding to this glass bottle breakage. because 9 कोटी रुपयाच्या दृष्टी आणि 17 कोटी रुपयाचो नोयडाचो मनीस हो नवे कितें करता 17 कोटी लावपाक. एक मिनिट आनीक तुवें तुजें जे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो केला तो एस्टिमेटेड कॉस्टा परत तो लो आहा. म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्टूच तुमी ब्लोट केलो काय कितें हो म्हाका प्रश्न येता. कित्याक रोहन खंवटो जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना तो म्हजे बरोबर आशिल्लो की ह्यो बीच क्लिनींग त्यो बायलांक दिवच्यो म्हणून तांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान तांणी एक कोलवेच्या बायलांनी तांणी करून क्लीन त्यो बऱ्यो दवरतल्यो म्हणून
ते म्हणपी तो हांगा आशिल्लो हे आतां नोयडाचो मोग कित्याक जालो आनी इतलो 17 कोटी पर इयर आनी 90 कोटीचो टेंडर कसो पावलो हे म्हाका जाय. दर्यादेग वाठारांतल्या सोऱ्याच्या दुकानां वरवीं काचेच्या बाटल्या बदला कॅनांतल्यान बियर कशा पद्दतीन उपलब्ध करून दिवपाक मेळटली हे विशीं विचार करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. जाल्यार गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी देखरेख कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण उल्लंघन करप्यांक 5 ते 50 हजार रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो. भौशीक सुवातेर सोरो पिवन काचेच्यो बाटल्यो फोडपी लोकांचेर खर कारवाय जातली म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. तशेंच दर्यादेगेर सोरो पिवचो न्हय म्हूण ह्या पर्यटन हंगामा पयलीं हिंदी आनी इंग्लीश ह्या 2 भासांनी सुचोवणे फलक लायतले म्हूण मंत्री खंवटेन सांगलें. आमी खरें म्हणजे मॅक्झिमम वायन स्टोर्स जे आहा पळय न्ही ते परमिशन शेवटी एकदां सगळ्या लोकांचो इट इज अ बिझनस आनी तशें ह्या वायन स्टोर आनी बार बिझनसान जे गोंयकार आसात. पण तो म्हणटा तो एक गजाल बरी आहा की ग्लास बॉटल दिवं नाका म्हणटा. ग्लास बॉटल दिवं नाका जाल्यार दुसरो कॅनान जी बियर मेळटा ती. बट स्पीकर सर हांव हे एक्झामीन करता की बरेच जाण ते फक्त ग्लास बॉटलानूच बियरी पॅक करतात. ती तेजेर एक्झामीन करता आनी जर शक्य आसत जाल्यार निदान जे कोस्टल बेल्टाक जे आहा पळय न्ही वायन शॉप जाल्यार ताजो आमी विचार करता. मायकल लोबोनचो विशय घेतला तो खूब म्हत्वाचो आसा, गंभीरूय आसा आनी सरकारान तेची दखलूय घेतिल्ली आसा. एक म्हणल्यार जेन्ना ट्युरिस्ट येता वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टायम. एक करता म्हणजे स्पीकर साहेब ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो डिरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना. वी आयडेंटिफाय दीस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहोल एंड ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑन बीचीस has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 पर अपडेट करून serial number 10 is very clear की activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance. आणि ताका स्पीकर सर anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर